प्रितीच्या भावान भयणो, फाटींच कांय दिसांनी आमी आनीक एक घोटणी आयकल्ली. जेजू एक अपंगूळ जाल्ले बायलेक बरी करता. आनी आयजच्या शुभ वर्तमानाकूय आमी तसलीच एक परिस्थिती पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां देवा बापाची दया आनी काकळूत परतून परतून तिचो उगडास करता. देव बाप आनी आमचो देव बाप कितलो काकळूत आनी दयाळार आसा ती आमकां दाखयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता फारिसेव आनी धर्मशास्त्री ताका जेजूक आपयतात आनी जेजू तांकां भिना आसतना तांकां फुडो करून तो मुखार वता आनी आपलें सर्गीचें राज कसलें एक दयाळाचें एक काकलुतीचें राज म्हूण दाखयता. आनी तो तांकांय प्रश्न करता की शेनवारा दिसा दुसरे कोणाक बरें करूंक येता की ना. आनी तांच्यांनी तो ताका जबाब दिवंक जायना. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां आपयता की ताचे सर्गीचें राज परगटूंक आमकां सगल्यांक एक संदी दिल्ली आसा आनी आमी तें देवाच्याच आदारान देवा बापाच्याच आदारान आमी मुखार व्हरूंक, देवा बापाच्याच आदारान तें आमी परगट करूंक. आयज जेजू आमी पळयता तो सगळे फारिसेवां मदें बसून आसा आनी ते ताका तेडून पळयतात आनी तो जाणा ते ताका धरूंक रावतात म्हणून. पूण तो भियेनासतना बापाचेरूच विस्वास दवरून बापाच्याच आदारान तो तांकां आपल्या सर्गीच्या राजाची परगटणी करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी असले परिस्थितीन सांपडटा. आमी एक क्रिस्तांव भाव भयणी आमकां हें सर्गीचें राज परगटूंक आमकां आमचें कार्य आसा. आमी तें परगटलां काय वो आमी दुसऱ्यांक भियोवन आमी फाटीं सरल्यांत काय. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां परतून परतून उगडास करता की आमी देवा बापाचेर विस्वास दवरूंक, देवा बापाचेर आख्खोच आमचो बोवार दवरूंक. तेच परीन आमी आमच्या दुसऱ्या भाव भयण्यांक जीं कश्टवतात, जीं तांकां आदार आमचो जाय, तांकां आदाराक पावोवंक तो आपयता. जायते फावटी आमी आमचे कायदे आनी नेम रुल्स पाळटा आनी जेन्ना कोणाकूच आदार जाय तेन्ना आमी हे आमचे नेम आनी रुल्स लायता. पूण जेजू म्हणटा जेन्ना कोणाक आदाराक पावूंक जाय तेन्ना हे नेम आनी कायदे मुखार हाडनासतना तांकां आदाराक पावूंक. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसा आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी जेन्ना आमचो भाव वो भयण जी त्रासांत आसा तांकां आदाराक पावल्यात काय, वो आमी ते फारिसांवा भाशेन आमचे कायदे आनी नेमूच घेवन आमी तांकां पयस रावन पळयतात. वो दुसरें प्रश्न म्हणल्यार आमी क्रिस्तांव जावन जेजूचें वो देवाचें कार्य केलां, देवाच्याच मार्गार चल्ल्या आनी देवाच्याच सर्गीचें राज परगटलां काय, वो आमी भियेवून आनी आमच्याच वावरताचेर दुबाव दवरून आमी फाटीं सरल्यांत काय. हेच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडुया आनी देवा लागीं बळ आनी शक्ती देवाचेंच राज परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान न्हयच उतरांनी पूण करण्यांनी बी आमचें हेंच राज परगटूंक आमी वावरुया.